एक भाग हा तिथून एक पार्वतीबाई जे घर असलेलं पोन्ने घर ते आयज सकाळी 7:30 त्याची भिंत कॉलॅप्स जाली आणि तशीच कॉलॅप्स जातून म्हाका शंभू पालेकर जो शेजारी आहा त्यांनी सकाळी फोन केलो अशें अशें जालां म्हणून हांवें रोखडोच मागीर फायर ब्रिगेड घालून फोन मारून तांकां आपयले. तेंच्यांनी जे आतां येवन तेंच्यांनी जे पांय वाट जी आसा ती थंयसर माती आनी शें पडलें ते तेंच्यांनी क्लियर केलें आनी ते आतां गेल्या. पूण एक 60-70 हजार आतां हेका लॉस जाल्लो आसा. हांव मागता सगळे आमचे जे मेन मामलेदार बीन आहा म्युन्सिपालिटीन तेंच्यांनी येवन हांगा दखल दिवन ते कितके तेंचे हें जाला आनी तांकां आमी खंयसून तरी मदत करची अशी मागणी आसा. हांव आमदाराकूय सांगता आमच्या दाजी सरकारान तेंच्यांनी हांगा येवन मातशें पळोवचें आनी तेचे तांकां कितें ते बेनिफीट आसा ते दिवचें म्हणून. सध्या हांव जेन्ना भायर येयलो 7:30 तेन्ना ही भिंत एकदम कोलॅप्स जाली. तेन्ना पळयल्या उपरांत हांव म्हणल्यार कशी जाली. मागीर सगळे आयले पळयले. केन्ना कितें आनी कोणाक कितें जालां अशें? ना कोणाक अशें काय ना, जस्ट हांव पळयलें तेच्या भावाक विचारलें तेन्ना तेतून तेन्ना कोणूच नाशिल्लो. सकाळी मागीर आमी भायर रोखडे भायर सरले. हांगा पळयलें भिंत कोसळ्ळी आहा आनी वयले नळे छप्पर सगळे पडलेले आनी आसतले 50 एक लॉस जाला आसतले 50,000. आनी कितें आनी मागीर ते कितें पडलेलें ते मातशें आमी क्लियर केलें. कितें जिवाक बी कोणाक कितें जालां काय ना? ना कोणाक कांय जावना सगळें. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.